निमणे पणजेकारांक थाकाय दिवपी एक खुश खबर मुखार आयला। विवांता ते काकुलो मॉल मेरेन बंद आशिल्लो रस्तो आता 28 मेक सांजे येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केला। शीतल हॉटेला कडेन रस्त्याच्या जंक्शनाचे काम चालू आशिल्ल्यान रस्त्यावयली येरादारी काय ते बंद आशिल्ली आनी हाचो फटको पणजे यो वच करपी शेकड्यांनी लोकांक बसतालो। हे जंक्शन उक्ते केल्यार विवांता ते काकुलो मॉल आणि शीतल हॉटेल ते मधुबन सर्कल सावन ताळगांव वचपाची येरादारी सुरळीत जातली। हो रस्तो बंद आशिल्ल्यान दयानंद बांदोडकर रस्त्यार मोठो ताण येता आणि दिसपट्टे येरादारीची गचमुड्डी जाता। विवांता ते काकुलो मॉल मेरेनचो रस्तो उक्तो केल्या उपरांत काकुलो मॉल ते बाल भवन आणि टॉकार मेरेनचो रस्तो बंद करतले आणि काकुलो मॉल जंक्शना कडले मेन होलाचे काम सुरू करून हे काम 7 जून मेरेन सोपयतले अशी माहिती स्मार्ट सिटी व्यवस्थापनान दिल्या। फाटले जायते म्हयने जाले पणजेचे लोक ह्या ट्रॅफिका खातीर त्रस्त जाल्ले आणि सगळे वटेन ट्रॅफिक ब्लॉक आणि रस्त्याचे काम चालू आशिल्लें। सो आतां पणजेकारां खातीर आनी खास करून सांतिनेज आनी बाटलें तालिगांव ह्या लोकां खातीर एक खुशेची खबर आसा। आनी कालच पणजे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन आमची प्रायवेट लिमिटेड जी कंपनी आसा तांणी अनाउन्स केलां की आनीक 2 दिसांनी हो सांतिनेज जंक्शन सांतिनेज चर्चीचें जंक्शन आसा हें सामकें मोस्ट क्रुशियल जंक्शन जाचें काम फाटले कितले म्हयने चालू आशिल्लें आनी हो कंप्लीट जंक्शन बंद आशिल्लें तें फाल्यां न्ही परां म्हणजे 28 तारखेक रातचें ओपन जातलें। सो हो कंप्लीट रस्तो विमानतळा कडच्यान काकुलो मॉला कडेन आनी त्या शिवाय चर्ची कडच्यान मधुबन सर्कला कडेन हो रस्तो कंप्लीट आतां आनी 2 दिसांनी ओपन जावपा आसा। ही सगळ्यां खातीर बरी गोश्ट, कारण फाटले 2-3 म्हयने जाले लोक इतले सर्कस करता, खास करून बाटलें तालिगांव ह्या एरियेंतले लोकांची अशी हाल जाल्ली आसा कारण पणजे येवपा खातीर सगळेच रस्ते ब्लॉक जाल्ले। कारण आतां सद्याक जो वाट ते यूज करताले तो रायबंद आमचो आल्टिनचो रस्तो तो हांचो रस्तोय फोडून उडयलो, सो तोय रस्तो बंद आसा। त्या शिवाय काकुला मॉला कडचो रस्तो बंद आसा। सो हाजे खातीर खूब लोकांक त्रास जातात। सो आनी 2 दिसांनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो अशी आशा आसा। आनी आतां तुमकां दाखयता आमी ते मीन टायम जे लोक आतां फाटले 1-2 म्हयने एक सांतिनेज जंक्शना कडच्यान एक तांची बारीकशी एक पायवाट आशिल्ली, ते पायवाटेचेर वयल्यान अश्यो शेकड्यांनी बायक्स वताल्यो, इतले डेंजरसली कंडिशनांतल्यान ते वताले आनी अशें करून हें ट्रॅफिक सद्या चालू आशिल्लें। सो होपफुली आतां 2 दिसांनी हो रस्तो ओपन जातकीर हो प्रॉब्लेम कायमचो सॉल्व जातलो अशी आशा करया। कॅमेरामॅन हर्षा वांगडा निरज नायक, गोमंतक टीव्ही खातीर।